आनीक एक गजाल म्हाका तुजी आवडटा ती म्हटल्यार खंयचोय एक कॅरेक्टर करतलो जाल्यार तूं तो कॅरेक्टर रंगोवच्या आदीं त्या कॅरेक्टरांक भितर येता तो कॅरेक्टर तुज्या काळजान चित्रायता त्या कॅरेक्टराचो स्वभाव तो कसो आसतलो ताणें कशें वागोंक जाय ह्यो सगल्यो भावना तुज्या मनांत हाडून तूं ह्या कॅरेक्टराक रंग दिता ही गजाल सारकी वय खंयचो एक कॅरेक्टर बरोबर हांव त्या डायरेक्टराक विचारता जावं खंयच्याय डायरेक्टराक बाबा म्हाका रोल कसलो तो म्हाका सांगता तुवें अशें एक्टींग केलें पयलीं स्टोरी सांगता तो त्या मोतीन हाडटा हांव बाबा हांव कितें केल्यार बरो दिसतलो फॉर एक एजेड मनीस आसा उमकी वर्सांचो जाल्यार ते एज जाता आतां हांव मिनिना देवान घडलें मनशान मोडलें तातूंत 2 रोल करता एक पाद्रीचो प्रिस्टाचो सारको रियल प्रिस्ट कसो कोणें म्हाका म्हणलें एप्रिशिएट केला खरोच तूं पाद्री दिसता म्हणून आनी एक दुसरो रोल करता हांव हिंदू भाटकार आदले ते बॅग लावन संत्री घेवन टोपी घेवन आसता ते नाल्ल पाडपाक येताले तसो आनी तातूंत म्हाका कोणूच वळखना तो म्हणून हांव सारको डिपली भितर वचून करता आनी तेन्नाच ते जिवाकूय आमचें बरें दिसता मेकअप काडचो पडटा पत्तो लावचो पडटा एज इट इज पत्तो जावचो पडटा आनी एक उर्बा कशी भोगता जॉयसी मन मोजे विटला माय पुताचे कोरगाडी तुजी केली मायची सोरपोडी दिली बावारता तुजेर तुझी आयकोनी काळजाची दारा उगडली तुझ्या सुखाकूच लागून माय पुताक रस्त्यार उडयली तुजे फाटले थोडे अनुभव हाचेर नदर मारले जाल्यार एका तेंपार पॉलिटिशन कसो तूं सांतांद्री कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान फ्रांसीस सिल्वेराक तुवें टक्कर दिली आनीक त्या उपरांत एक सादो मनीस कसो ह्या पालकाचेर तूं वावुरता बरें टोणी तूं म्हाका सांग एंटनी कायदोचे कसले गूण तुका चड आवडटात वेल एंटनी कायदो कितें ताका विचारल्यार कोरया मरे तो केन्ना ना म्हणना तो नको कितें तो या म्हणटा कोरया म्हणटा पूण मागीर ताका सांगचें येवलें पूण केन्ना ना म्हणना तो म्हाकाच म्हणली कोणा आमचे आर्टिस्ट तियात्रीस्ट भाव आहा कोण ताचे फ्रेंड लेगून म्हाका सांगता अशी कांयच मिल्यार नो प्रॉब्लम म्हणटा तो म्हाका दिसता ताचो एक व्हिडिओ क्लीप आमी ह्या वेळार पळयल्यार अदीक बरो हय म्हणजे म्हणल्यार ना ना कालांगूट कांयच ना फूल जाल्लें आसा आतां तुका मिरामार जाय जाल्यार सांग तेवूय जाल्यार 2 दिसां भितर उपरांत जावचें ना वय आसा पूण वचनाका एक्सक्यूज मी प्लीज डोंट गो ओके 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 बाय बाय वोकला तुवें म्हाका तुज्या सारक्या दिसांतल्यान 100 जाण तरी मनीस येतात म्हाका मेळोन 100 जाणांची कबो सोड पहिले म्हाका सांग तुवें म्हाका वोकला सरार म्हाका दिसना तुजी ओळख म्हाका चड गरजेची म्हणून होय मिस्टर एंथनी 100 जाणांची ओळख दवरूंक चोडा गोड पूण 2-3 जाणांची न्हय आमची ओळख दवर तुका फायदो जातलो आनी आमकांय सजमलोय सांगता म्हणून रागा जायनाका कुत्र्यांक पोसपाची संवय ना म्हाका सुकण्यांक पोसपाची संवय म्हाका आय लायक लव बर्ड्स Very good. I like your choice. Just like me. I also like lovebirds, but not crows. Kavade maka like zaina. I also like birds. You like birds, and we all like birds. That means tu amka like kutta. तुम्ही कोण
जाणाच आसलो तुवें आमकां वळखूंक ना म्हणून. आतां हांव पयलो तुका आमकां इंट्रोड्यूस करून दाखयता. हो जावन आसा म्हजो रायट हँड मिस्टर मॅथ्यू. हो म्हजो लेफ्ट हँड मिस्टर हरियो. सांगता तुका दोगांच्या मदें कांयच फरक ना. सेम व्हॅल्यू सेम रिस्पेक्ट. आनीक हांव मिस्टर सेलू. पूण नांवान आमकां कोणूच वळखना. वळखतात म्हटल्यार फक्त आमकां बॅड बॉयज. बॅड बॉयज बसात बसात. कितें पेतले कितें घेतले. एंटनी आतांच तुजो आमी एक क्लिप पळयला आनीक तुजी एक्टिंगूय पळयल्या खरेंच आमकां जायती आवडली. पूण मातसो फाटीं येता आनीक परत एक फावट पॉलिटिशनाचे रंग तुज्या आंगांत आसात. पूण अकस्मात तूं पॉलिटिक्सांत भितर सरपा फाटलें कारण कितें? घडये ह्यावय फावटी तुका तिकेट मेळची आसा काय कितें? पॉलिटिशनाची अशी म्हाका व्हडली उर्बा ना. पूण म्हजें सांगचें म्हटल्यार आमी सारके गरीब फॅमिलीचे. म्हजो पाय माय सारकी गरीब. लोकांगेर काम करून शेतान आमी जायतीं 9 जाणां भाव भयणां वाडयलीं मोगान मोयपासान. आनी आजून आमी भाव भयणां गरीब भाव भयणां एकठांय आसा. तांतलो हांव एकलो मातसो क्लीक जावन मातसो वयर सरलो. पूण आजून आमी सगळी फॅमिली एकठांय जियेता. आनी जेन्ना म्हाका ल्हव ल्हव हांव बिजनेस करूंक तयार जालो. पयलो कामांक वयतालो आलेलू इमेजीस. मागीर हांव बरो एक मेकानीक कार मेकानीक. मागीर थिंगासान हांव कॉन्ट्रॅक्टर जालो बिजनेसमॅन जालो. आनी आयज म्हाका कडेन 4 बार्जी आसा. आयज देवान म्हाका जायतें दिलां. आनी म्हाका एक अशी व्हडली आस ना बाबा आनीक पयशे जाय हें जाय तें. पूण मनानसान हांव तें काम करता कित्याक टील म्हजें डेथ जावसर कितें ना कितें करूंक जाय. आनी तुवें सांबाळलां वो कितें करून दवरलां तें हावपाक तुका हेल्थ आसूंक जाय. पॉलिटिशनान टोनी जे भाशेन पॉलिटिशनाक कोण तरी सांपडटा तसो एका बाज सांपडोंक ना मू. ताजी सगळी मेहनत खरेंच. आयज ताका जायतीं वर्सां जालीं जाणो. सदांच ना म्हणना तो कोणाकूय जावन सदांच या म्हणटा. थंयसर या चल या. तर एंटनी तुज्या बिजनेस जावं तुजो जो धंदो आसा तेच बरोबर हे तियात्रांत कसो तूं कितें मिसळ जाता? तियात्रान म्हणजे आमच्या फॅमिलीनूच सगळें तें तियात्रीसपण आहा. पयले सुवातेर म्हजो मामा आहा तो बरो तियात्रीस. व्हडलो क्लीक जावना पूण जायतीं कांतारां बरयल्यां जायत्या जाणांक दिलां. आनी आमकांय ल्हान आसतना ताणेंच वयर काडल्या. आयज आमी आमचो ओन कंपोज करून ओन तकलेन हाडून हांव कांतारां म्हणटा. वो हांव केन्ना कोणाकूय दिता. पयलीं हांव सदांच मामाचीं कांतारां म्हणटालो. जेन्ना एक पावट मामा म्हणून लागलो तुका सदांच कोण कांतारां काडून दितालो म्हाका आनी म्हज्या भावाक. आनी फॉरेन दिसलें बाबा आमचे कडेन जावची ना. जेन्ना आमी एक कॉमेडी कांतार काडटाले वो डिसेंट कांतार काडटा एकदम बरें रिलिक्स घालून कांतार काडटा. पयलेंच हांवें एक मामाची स्टोरी हाडली म्हजे मोतीन आनी मामाचे वयर कांतार काडलें आमचे फॅमिली भितर म्हणपाक. हांव तुका जाय जाल्यार तांतलो एक वेर्स आनी कोर्स म्हणून दाखयता. माये मोजी ओय ती भयण तुजी ती मोडो भावानो दोर दोर भुरगीं 5 दिशेर एकल्याक तोरी गलफाक व्हरोंक कोर. कितल्यो वियाज्यो मारल्यो गरीब भयणीचेर घालून विसोर. आनीक भावा फेलीस जावं तुका म्हाका तेली मोरोसोर. भयणीक मारून तुवें फोटी करूंक लायल्यो पासपोटी. गलफाक वतलो म्हूण आमी आशेन रावतालीं. तेरसान रोजारान मागो आमचें दूख जेजूक सांगो. पयलीं दोगांय एकेच भशेन जेवतालीं. तुज्या घरान व्हडलीं जेवणां सुण्यांक चिकन मोडटो ना. भयणीलीं भुरगीं बुकेन उपाशी न्हिदतालीं. लोकांक वांटालो चॉकलेटी बायलो रोप जाकेटी. मादुऱ्यो दिता त्या आमकां घालून भोंवतालीं. खरेंच आनीक आमकां चड सेंटिमेंटल करिनाका. कारण जे तुज्या काळजान जे उमाळे आसले ते तुवें ह्या कांतारांतल्यान परगट केल्यात. तुवें लंडन टूर जायते मारल्यात. जायते मारल्या. हय म्हणटच थोडे अनुभव लंडन टुरांतले कसो टूर कसो लागतालो जावं लोकां मदें तूं कसो कितें पळय मिसळ्ळो? लंडन सगळें आख्खें व्हरपाचें टोणी करता. आनी गोंयचें जें कितें आसा टोणी म्हाका सांगत जाल्यार दुसरें कोण सांगत जाल्यार आनी हांव तें सगळें करपाक जाणा. म्हण तें म्हाका मातशें कायदो उमकें काम करपाक जाय तें म्हाजेर सोडटा. आनी ताका फूल खात्री आसा म्हजेर की आमचो एंथनी कायदो आहा तो करतलो म्हणून. आनी तो इजी थिंगा तियात्र वता. आनी हांवूय म्हजे पयशे मोडून तेंच्या सांगाताक वयता एक ग्रूप घेवन वयता आनी बरें एन्जॉय जाता. आनी म्हजें हिंगा बिजनेस आसता तें टेन्शन आसता. थिंगा पावलो म्हणटकीर रिलॅक्स कसो जाता आनी पोत्ता येता.
शिंकतलो जाल्यार तूं भायर गेल्यार जाता वो तुजो धंदो करतलो कितें स्टडीज करतलो भायर गेल्यार जाता पूण आमच्या गोंयान इतलें आसा न्हू आमी थिंगा हिंगाच पावन चुकता जायते जाण म्हजे भाव म्हजे भयणी म्हजे सोयरे दायरे पोर्चुगेज पासपोर्टी करून भायर येता फॉरेस्ट तेणी वचप कोणें वचप की हिंगा पादेशीर जाता कांय जायना गव्हर्मेंट जॉबाक गेले जॉब मेळना खंयचे फॅक्टरीन गेले फॅक्टरीन काम मेळना आनी ते कोणें ते करूंक ना आयज तूं जाणा एक प्लॉट घेतलो जाल्यार मनशाचें आख्खें लायफ टील बर्थ टील डेथ तो प्लॉट घेवंक जायना देखून हांव कितें म्हणटा स्टडी करपाक वो भायर शिंकपाक भायर वचप पूण गांव घरा येवप आनी हिंगा एक बिजनेस करप जे भाशेन आतांच ताणें सांगलां सगळ्यो टुरांचो अरेंजमेंट तुमच्या दोगांच्या लक्षांत जाता म्हणून नेक्स्ट टूर केन्ना आसतलो वेल नेक्स्ट टूर हांवें चिंतूंक ना अजून केन्ना करप पूण 2012 करूंक ना म्हाका एक कारण तूं गोंया आयलो म्हणटोच कितें तरी चोचीन धरून हय येता पण ह्या दिसांनी आतां तियात्र रिलीज जावंक ना पण हांवें थोडे आर्टिस्ट बरे नवे पळयल्या आनी म्हाका दिसता त्या आर्टिस्टांक सिलेक्ट करून आनी एक टूर करून म्हणजे बरें तियात्र करून एक म्हज्या मनान आहा पूण तो केन्ना अजून हांवें घडोवन सांगूंक ना आनी मनान चिंतूंक ना आयची ही कार्यावळ मातशी वेगळेच तरेची आसा कारण जे मनीस आमच्या गोंयच्या तियात्रिस्टांक लंडन व्हरोन लंडन शारांत आमची जी कला आसा आमची जी संस्कृती आसा ती त्या गोंयकारां मदें मिसळ करून तांकां एक वेगळेच तरेची उर्बा दितात आनी ह्या कामाक आमचो टोनी गोंसाल्वीस सदांच फुडें आसता हांव तुमच्या लागीं इतलेंच मागता की तुमकां कितेंय तरी क्रिटिक्स करचें आसा जाल्यार म्हजी ईमेल ID बरोवन घेयात teotonio@prudentmedia.in एंटनी आमी उलयता उलोवंकूच विसरलो म्हजो प्रश्न आसलो की पॉलिटिक्सांत कसो भितर सरलो आनी ह्या फुडें तुका पॉलिटिक्सांत पावलां मारचीं आसात काय कितें पॉलिटिक्सान हांव भितर सरलो जेन्ना पंचायत इलेक्शन जाता तेन्ना आमच्या गांवचे भुरगे म्हाका म्हणले कायडो तूं हे पड इलेक्शनाक पंचायतीन राव कितें तरी आमकां बरें जाय आनी त्या वर्सा हांव इलेक्शनाक रावलो म्हणून आनी म्हजे एगेन्स्ट 6 जाण रावले जेन्ना पयलो आनीक कोण आसलो तो रावंक ना तेन्ना सगल्यांची लेगून वोटां एकठांय केल्यार हांव डिफीट जायनासलो इतली म्हाका वोटां पडली आनी म्हजो बरो वार पळोवन हांव काँग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट आसलो 2000 टील इलेक्शन जावसर 2007 मागीर पर्रेकारान श्रीपादान मागीर राजीव रुडी ते सगळे येयले आनी ती तिकेट म्हाका दिली तेणें आनी हांवें बरी सिल्वेरीक फायट दिली म्हज्या हितून सिल्वेरान अशें वायटपण आमच्या भितर कांय जावना बरो फ्रेंड बरें काम करपी ती देवान एकल्याक देणें दिलां आमी कितें म्हणटा की तो काम करिना वो काम करिना हांव येयलो हांव इतलें करतलो हांव येयलो हांव आनी खंयच्या दुसऱ्या रस्त्यान वयतलो जे सिल्वेराचे तकलेन आहा तें म्हजें ना म्हजे तकलेन आहा ताचें ना फुडें कोण येतलो पळय तें ताचें आसा अशें करून कामां डिवायड जाता ती आनी थोड्यांक बरो लागता थोड्यांक तो बरो लागता थोड्यांक पेगार बरो लागता थोड्यांक आनी धाकणकार बरो लागता ती कामांचेर कांयच ना तें जें मोतीन आसा आनी आमी चिंतूंक जाय बाबा फुडले पिळगे पासत कितें जाय तितून डिपली वचून हांव BJPचेर बसलोलो म्हाका 35% हिंदू वोट पडले पूण उरलेले 65% म्हाका कॅथलीक वोट पडले आनी आतां लोक म्हाजे सगळे फाटीक लागला तूं इलेक्शनाक पत्तो बस तूं परत येतलो म्हजें सांगप कितें इलेक्शनाक बसलो जाल्यार लोकांची सेवा करूंक जाय इलेक्शनाक बसलोच म्हणून जायना आनी पार्टयेनूय म्हाका ती तिकेट दिवपाक जाय पार्टयेच्या फाटल्यान शेपडी म्हाका दी म्हणून तिकेट घेतली आनी तूं लोकांचो मुवमेंट करना जाल्यार कसलो फायदो तिकेट तिकेट दिता बऱ्या मनशाक दिवपाची आनी पार्टयेन खंयच्याय मनशाक तिकेट दिली हांव पार्टयेच्या हातून सपोर्ट करतलो एंटनी अकस्मात आमची भेट जाली आनीक आयच्या कार्यावळी पासत टोनी सांगाताक तुवें वेळ दिलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा हांव तुकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या प्रुडंट मिडियाक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचे असले गरीब लोकांक गरीब मनशांक विंचून काडून वो आमची बरी तोखणाय करपाक ह्या 10 जाणां मुखार हाडले म्हणून आनी आयज कितलो समाज आमकां पळयता तशेंच म्हज्या फ्रेंडाक टोनीक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आनी तेणें सदां काल असो गरिबांक आदार दिवचो तियात्रिसांक आदार दिवचो आनी कोण फाटीं आसा पळय ताका वयर काडचें टोनीक देव बरें करूं म्हणच्या आदीं आयची ही कार्यावळ हांव खेरीतपणी जे लंडन गांवांत गोंयकार आपले फॅमिली पासत वावुरतात तांच्या फॅमिलीक हांव ही कार्यावळ भेटयतां आनीक हे कार्यावळीक सहयोग दिलो त्या पासत टोनीक हांव प्रुडंट मिडियाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा तुका देव बरें करूं आनी तुमच्या प्रुडंट मिडियाकूय आनी सगल्यांक तुमकां जपयतलो देव बरें करूं आनी इतल्यानूच माणकां मोती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां